जे आज भारतीय जनता पार्टी आज 2 ऑक्टोबर हे म्हणतात की गांधीजीच्या तत्वाचेर आमी मुखार या, गांधीजीच्या विचाराचेर आमी मुखार या, गांधीजीचे विचार मनान घेऊन आमी या देशाक मुखार व्हरया म्हणटा पळय. हांव सदांच सांगता की हांच्या ओठाचेर महात्मा गांधी आनी काळजान नथुराम गोडसे. कित्याक आज हे ऑर्गनायझेशन भारतीय जनता पार्टी RSS ऑर्गनायझेशन आज ज्या मनशान महात्मा गांधीची हत्या केली त्या ऑर्गनायझेशनाचे आज 100वे साजरो करतात. सो म्हाका दिसता आय फेल टू अंडरस्टँड ही हिपोक्रसी ऑफ भारतीय जनता पार्टी. काय आमच्यान एक अमित पाटकरचो बायट घेतलो, तितून एक कॉन्ट्रोवर्शियल कितें तरी हे जालें आनी तिणें म्हटलें की महात्मा गांधी गोडसेन म्हणजे RSS एक संघाची हेणी मारले म्हणून. सो हेजेर तुमचें स्पश्टीकरण कितें आसा ते? नाही, अमित पाटकराचें सध्या कितें जालां की म्हाका दिसता सध्या न्यूज येत आसा की तो अध्यक्ष बदलपाचो आसा आनी कोण ताच्या जाग्यार येवपाचो, त्यामुळे तो फ्रस्ट्रेट जाला, खंय तरी इन्सिक्युअर जाल्लो आसा आनी कितें उलोवंक लागला अशें म्हाका दिसूंक लागलां. तुमच्याच चॅनलाचेर सकाळी जेन्ना हांव ती बायट पळयतालो ताची, तो म्हणटा की BJP अशा संघटनेचे एक सेंटिनरी इयर मनयता RSSची जाणे गांधीक मारलो. म्हाका दिसता एक म्हणजे हो विशय वारंवार म्हणजे तुम्ही जर पळयलें इमिजिएटली आफ्टर गांधी एसेसिनेशन संघाचेर बंदी आयिल्ली आनी तेन्नाय विदिन 1 इयर ती लिफ्ट करची पडली तांकां, कारण तांकां कळ्ळें की कसलोच संघाचो डायरेक्ट संबंध नाशिल्लो. ताज्या नंतर 2-3 कमिशनां बसली, ती कितल्याशाच कोर्टांनी गेली आनी इतलेंच न्हय तर हांचो जो तो पप्पू आसा राहुल गांधी ताणे हाज्या पयलीं स्टेटमेंट केल्या म्हणून सुप्रीम कोर्ट पर्यंत गेली, जेन्ना सुप्रीम कोर्टान राहुल गांधीक सुद्दां सांगचें पडलें की आपणे RSSक ब्लेम करूं ना. आतां फाल्यां म्हाका सांग की जेन्ना एसेसिनेशना खातीर गोडसेचो सुद्दां जेन्ना कोर्टान गेल्लो ताणें सुद्दां सांगिल्लें की आपूण 1940 नंतर आपलो संघा कडेन संबंध नाशिल्लो आनी दीस इज वेल इस्टॅब्लिश्ड अक्रॉस कोर्ट्स अक्रॉस कमिशन्स. तर असो विशय परत पब्लीक डोमेनान हाडप, तर म्हाका दिसता अमित पाटकरान आपलें जें फ्रस्ट्रेशन आसा, आपलें जें नीच राजकारण आसा तें म्हाका दिसता तातूंत संघाक ओडचें न्हय. तो जर उलयता BJPचेर ताणें क्रिटिसायज करचो, कन्स्ट्रक्टीव क्रिटिसिजम करचो, पण असली फटिंगपणां करची न्हय इतलेंच हांव ताचे कडेन मागता. आनी ताणें पयलीं म्हणजे सगळ्याकीन पयलीं माफी मागपाक जाय. आनी हें जें आसा पळय की तो एसोसिएशन बी उलयता पळय, पयलीं म्हणजे ते लँड स्कॅमान ताजो एक चमचो गेल्लो भितर, सोशल मिडियाचो कोण तो इन्चार्ज, ताणी म्हाका दिसता पयलीं अमित पाटकरान ताजीय माफी मागपाक जाय आनी एक जर लज आसा रिजायन करचें. तर म्हाका इतलेंच दिसता की एसोसिएशन आनी हें नाका आशिल्लें तेजें एक तो चित्र काडटा ताणें करचें न्हय. ताणें पयलीं म्हणजे माफी मागची आनी संघाक आपल्या घाणेरड्या राजकारणांत मदीं हाडचें न्हय. ओके, सो तुम्ही माफी आधी कशी ऑन रेकॉर्ड मागता काय बाय अशें ट्वीट? आज आमच्या जे पार्टीच्या हँडलांनी ट्वीट केला ताजेर म्हाका दिसता तांणी क्लियर सांगला की ही शूड अपॉलॉजायज. तर हांव इतलेंच म्हणटा की ताणें फोटी उलोवचें न्हय आनी ह्याच मॅटराचेर डिफेमेशन केस राहुल गांधीचेर भिवंडी कोर्टान चालू आसा. त्यामुळे ताणें ती समज घेवची. जर इतले जर तांचे कडेन प्रूफ आशिल्ले, तांचे कडेन 60 वर्सां सत्ता आशिल्ली, कित्याक प्रूफ केलें ना? जर RSSन खंयच्या गांधीक मारला आसत जाल्यार ते राहुल गांधीचें कॅरियर मारला आसतलें, पण अदरवायज महात्मा गांधीक मारपाचो आणि RSSचो कसलोच संबंध ना हे वारंवार सिद्ध जाला. त्यामुळे ताणें फटी उरलेल्याबद्दल माफी मागपाक जाय. तुम्ही पळयतात GNH. लागे मुझ में ओ मेलो कितरे रास्ता पोज मरे जॉन बाब टायर झाल्या मरे, ब्रेक आनी केस लागतले. मुझे पाशी हड्डे जाले इथे. हॉडी चेंज कर मरे. कितें? टायर चेंज कर मरे. खंय चेंज केला बरें? येच योकोहामा टायर एक्सप्रेस. ओय, योकोहामा टायर एक्सप्रेस, सगळे टायर सोल्युशन एका जाग्यात. नवे टायर्स विथ 5 years अनकंडिशनल वॉरंटी. वाह. मॅगविल्स. वाह. टायर चेंज, टायर सर्विस, वाह. नायट्रोजन गॅस, बिल अलाइनमेंट एंड बॅलन्सिंग, अरे वाह. पेपरलेस बिलिंग आणि जायते. हे सगळे बेस्ट प्राइस आणि एक्सप्रेस सर्विस. गाडी सारखी बटर आणि सर्व्हिस सारखी फास्ट मरे. फास्ट नो, एक्सप्रेस. योकोहामा टायर एक्सप्रेस, ऑपोजिट सनशाइन हॉस्पिटल, आलेम हायवे, मारगांव. आणि मग दोतरा घेवत मरे. होय. छुप छुपके, छुप छुपके, छुप छुपके, छुप 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 छुपके, छुप छुप छुपके, छुप छुप छुपके, छुप छुप छुपके, छुप छुप छुपके. अरे आप लोग ऐसे छुप छुप के जो खा रहे हो? नहीं
तला हुआ खाने नहीं देती। तो बीवी को बोलो पंचामृत के वुडन कोल्ड प्रेस ऑयल से खाना पकाए। नेचुरल प्रोसेस से बने ये सब तेल सेहत के लिए पोषक ही है। कुछ भी खाओ लेकिन हेल्दी खाओ। हेल्दी यानी पंचामृत।